फोंडा बायपोल्स रद्द केल्ल्याचेर मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी प्रतिक्रिया उक्तायली आणि ही धक्को दिवपी खबर अशें म्हटलां। पूण अधिकाऱ्यांच्या नदरेंतल्यान हो योग्य निर्णय आशिल्ल्याचे सांगले। फक्त विरोधी पक्ष आप आणि काँग्रेस हस्तक्षेप याचिका दाखल करूंक शकतात, पण ती करूंक ना अशें तांणी स्पष्ट केले। सत्ताधारी भाजपा ह्या नात्यान पक्ष कसलोच हस्तक्षेप दाखल करूंक ना अशें तांणी सांगले। ह्या विशयाचेर सगळे निर्णय केंद्रीय पक्ष फुडाऱ्यांनी घेतले आणि राज्य फुडारपण त्या निर्णयाक पुरायपणान पाळो दिता। पक्षाची पुराय शिस्त आणि केंद्राच्या निर्देशाक पाळो दिवपाची खात्री करून घेता अशें ढवळीकर हांणी सांगले। हायकोर्टान जे डिसिजन दिलां ते तांच्या हेजे प्रमाणे योग्य डिसिजन आसा अशें म्हाका दिसता, पूण कोणीच एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लें अशें डिसिजन येतलें म्हणून। हेजे पयलीं कितें वर्सां एका फावटी नागपूर ह्या भागांत यात्रेक गेल्लें आनी बेज्ड ऑन दॅट कोणीच स्टडी करूंक ना। बरे बरे गोंयांत जे एडवोकेट आसात, बरे गोश्टी जातात। दुसरो जे टिका करता काँग्रेस किंवा आप, ताका कांय अर्थ ना, कारण त्यांनी दोगांनी उमेदवार दवरिल्ले, तांणी पार्टी जावन येताली तांकां, ताचे कडेन बरे एडवोकेटूय आशिल्ले। आतां तिका कोणी कांय फायदो ना। सो द इश्यू इज क्लोज नाव। अशें फुडें मातशें काळजी घेवपाक जाय तुमकां दिसना बाबा असलें कितें दाखयलें सांगलें हांवें, नो बडी थॉट ऑफ इट। दुसरो दोनूच मनशां हातूंत इंटरवेंशन करपाक मेळटालें, काँग्रेसाचें आप BJP गव्हर्मेंट आसा, BJP गव्हर्मेंटाचेर टिका करून कांय अर्थ ना। ज्या मनशांनी इंटरवेंशन करपाक जाय आशिल्लें पळय तांणी करूं ना, कितें करूं शकता। हू इज दॅट फॉर इंटरवेंशन करूंक ना पळय तांचें कांय जायना, तांणी करपाक जाय आशिल्लें। 15 दीस ही केस चलताली ते म्हणटा BJPन करपाक जाय आसलें म्हणटा। BJPन करप नासता, गव्हर्मेंट BJPन हें करपाचें, दुसऱ्या मनशान कितें करपाचें, तांणी करपाचें आशिल्लें। ते उलयता तांणी करपाक जाय। सर आणि एक सर ऑपोजिशन 3000 मतांनी नितेश फुडें आशिल्लो, तालो की ना हें इलेक्शन आतां 3000 मतांनी फुडें आशिल्लो जिखतालो न्हू, फुडें आशिल्लो मतदान जिखलो का तो तसो। तुमच्या कलिकाची कितें म्हणटा डेलिबरेटली केला केतन भाटेकराचें कितें म्हणटा तुमी? केतन भाटेकर हांव कांय उलयना, ही काँग्रेस पार्टी काँग्रेसचें प्रोग्राम। पण सर आणि एक जिता जी ऑपोजिशन म्हणटा की डेलिबरेटली केला, मी गव्हर्मेंटाक खबर आसली की अशी कितें सिच्युएशन जातली करून। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।